नमस्कार. उटंगराच्या पावसान गोंय गेलें व्हांवन. फाटले 2 दीस ज्या पत्तीन पावस पडटा ताणें आपलें रूप आमकां दाखयलां. खरें म्हणजे पावसाक दोश दिवचे परस आमी आमचे ज्या पत्तीचे अनियंत्रीत विकास आनी ज्या पत्तीचो पळय जो एकूण विध्वंस आमी गोंयान विकासाच्या नांवान चलयला ताजें हें फळ अशें मानतात. आमी एक कांय अशें खीण पळोवया, एक कांय व्हिडियो पळोवया ज्या पत्तीन हो पावसान पळय म्हापशे सारक्या शहरान सावार निर्माण जालो ताजे हे कांय देखावे आसात. मॉन्सूनपूर्ण पावसान गोंय गेलें व्हांवन. 2 दिवसाच्या ह्या पावसान सरकारी कामांच न्हय जाल्यार लजय उबंत पडल्या. म्हापशांत धरण फुटचें तशें उदकाचे लोट रस्त्यार आयले. ताळगांव दोंगरावयल्यान चिखोल येवन घरांनी घुसलो. पेडणे ते काणकोण मेरेन पूर आयले, रस्ते व्हांवन गेले, घरां कोसळ्ळीं, रूख रस्त्यार पडले. मॉन्सून पूर्व कामां जावंक नात. पावसान डांबरीकरण अनियंत्रीत अशें नियोजन, उदरगत, बेकायदो झोपडपट्टी हे सगळे हे आमकां पावसान कशे तरेन सरकारचें अनियोजीत काम चल्लां ताजेर उजवाड घाल्लो आसा. पावस आतां बेभरवशाचो जाला. पूण मे म्हयन्यान तो हाजे पयलींच येतालो, ह्याय वर्सा तो आयलो. कसल्याच तरेची तयारी सरकाराची किंवा नगरपालिकांची नाशिल्ली. गटारां उपसूंक नाशिल्लीं. चड पावस येता ताजी मांडणी करूंक नाशिल्ली. बेकायदा बांदकामां, झोपडपट्ट्यो पेल्यान काडूंक नाशिल्ल्यो. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. पावसान जो पळय सावार हाडला ताजेर चर्चा करूंक 2 मानेस्ताद आमचे मदीं आसात. तुमची हांव वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा सिसील रॉड्रिगीस, जी सद्या एक पॉलिटिकल कार्यकर्तीच पूण सतत पणजेन रस्त्यार उबी रावन सतत संघर्श करीत आसा. आमचे मदीं आसा शशांक नार्वेकार, म्हापशेचे नगरसेवक. शशांक बाब, हांव तुजे कडेन सगळ्यान पयलीं येता. म्हाका सांग, हें जी चित्र ही खेणां तुवें पळयलीं ही सद्या देशभर गाजतात. बऱ्या कामा खातीर गाजनात. म्हापशेची लज उबंत पडल्या आनी गोंयची लज उबंत पडल्या. अशे तरेचें आमी केन्ना पळोवंक नाशिल्लें. म्हाका सगळ्यान पयलीं थोडे भितर तुजी प्रतिक्रिया हाजेर सांग. पयलीं म्हणजे ह्या प्रोग्रामाक खूब व्ह्युअरशीप आसा आनी आमकां हांगा आपयल्या खातीर हांव तुमचे आभार मानता. आनी एट फर्स्ट इन्स्टन्स हांव सांगूंक सोदतां की म्हापशेकार जे आमच्या ज्युरिस्डिक्शनाच्या अंडर हांव एक इलेक्टेड कावन्सिलर आसल्या कारणाक हांव माफी मागता की काल तांकां ही परिस्थिती पळोवची पडली. आमचे जे म्हापशाचे सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय हे जाले 25 वर्सां चालू आहा. ह्या डेव्हलपमेंटान झोपडपट्टीचेर नियंत्रण कांय ना. तशेंच हॉटमिक्साचें जे नाटक आसता तें नाटक दर वर्सा पावसाच्या पयलीं चालू आसता. हे हॉटमिक्साचे 3 दीस, म्हाका दिसता 3 का 4 दीस पयलीं हे प्रकरण जावच्या पयलीं आमच्या आमदारान 31 कोटीचे एक्सपेंडिचर करून म्हापशाचे रस्ते सारके करतले म्हणून सांगलां. ते सुरू जावपाच्या पयलींच देवान आमकां प्रसाद दिलो. त्या भायर जे आमचे कन्स्ट्रक्शन आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्सान PDA प्लस म्हापशा म्युनिसिपालिटीचे लायसन्सिंगचे जे प्रोसिजर आसा ते सगळे तोंडा मुखार येयला. कित्याक बिल्डींग रुल्स एंड रेग्युलेशन्स फॉलो करून, जे गायडलायन्स फॉलो करून आमी कन्स्ट्रक्शन अलाव करता, त्या भायर तेजे बिल्डिंगेच्या परिसरान ओपन ग्रावंड आसून तितून कितें म्हणटा पावस जो उदीक पडटा तेजें पर्कोलेशन जायना. लोक पेवर टायल्स घालून सगळे कडेन जे कवर करता जमीन, ते केल्या कारणान उदीक पर्कोलेट जावपाक जागो ना. आनी उदीक तुजे कडेन म्हाका कळ्ळें की तूं म्हणटा की नगरपालिकेक संपूर्ण पावसाच्या उदका संदर्भात नियोजन करपाक अपयश आयलें. इमारतीच्या बांदकामा संदर्भात नियम तयार करून तांची काटेकोर अंमलबजावणी करपाक अपयश आयलें. आनी दुसरी हांव तुजे कडेन येतलो. मेन गोष्ट म्हणजे बिल्डिंगाचें काम. सिसील बाय, म्हाका तूं सांग, तूं फाटले 2 दीस परत गाजता. तुवें ताळगांवच्या दोंगराचेर वचून पळयलें, पूर्णता चिखोल गांवान भितर घुशिल्लो आसा. लोकांच्या जिवानाक, लोकांच्या घराक धोको निर्माण जाला. तुवें हें रस्त्यार आनी लोकांक उक्ताडा हाडून तुवें दाखयलें. हें कितें चल्लां तुमच्या ताळगांव? आय थिंक सो फर्स्ट ऑफ ऑल राजू नायक, थँक यू फॉर इन्वायटींग मी वन्स अगेन फॉर दिस डिस्कशन. पूण कितें चल्लां आमच्या तालिगांव सगळे जाण जाणा. तालिगांव एज अ टिकींग टायम बॉम्ब. म्हणल्यार जे कितें कन्स्ट्रक्शन जे चालू आहा इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट, इट इज नॉट डेव्हलपमेंट, इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द विलेज अँड द अर्बन विलेज. आतां आमी म्हणपाक जाता तालिगांव विलेज आतां अर्बन विलेज जाला की आतां प्रत्येक हिल कटिंग, दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू सर.
प्रत्येक how many times you've done complaints again hill cutting, land filling, field filling, then आमचे sewage जे फिल्डान वयता आनी डायरेक्टली जे उदकान वयता आतां 50 days जाली आमकां उदीक ना आमचे व्हडले बाटान एंड इन आर बोरबाटान आमचे पासून कॉम्प्लेक्सान वी आर डिपेंडंट नाव ऑन PWD टँकर्स कित्याक आमचे लायन सारकी इट्स बीन शट डावन बिकॉज ऑफ द स्वेज that has entered into the water pipeline. And seeing this landslide that has happened in our own Odshell village is opening, everyone should open up their eyes. कित्याक rampant जे permission दिता आमचे पंचायत, then आमचे NGPDA chairperson आणि आमचे land and revenue minister, सगळी फॅमिली तेंचीच मोन्सरात फॅमिली left, right and center permission दिता, and this is the reason of it. The amount of mud and water that has entered into people's home and big rocks that have touched their walls, God forbid की आम्ही देवाला मागता की काय जावंक ना तेंकां, पूण अशे परिस्थितीन रावता आनी ते आमचे बारीक लोक from a very poor section of the community. They've been asking for help time and again. In spite of the construction, the contractors being informed की बाबा ही लूज माती हा प्लीज काढात म्हणून ऐकूंक ना तेंचे. अजून मॉन्सून सुरूच जावंक ना. तेच तेंका सांगला पासून की बाबा ऑरेंज अलर्ट हा पाऊस पडटलो म्हणून मातशे काढात माती म्हणून, पण अजून पासून माती काढूंक ना अँड इट्स अ डेंजर अँड रिस्क फॉर ऑल सिटीजन्स. ओके, व्हेरी नाईस. सिसिलबाईन ज्या पद्दतीन PDA म्युनिसिपालिटी एकूण म्हणून जे प्लॅनिंग प्रोसेसीस कशे फेल जाले ते सांगले. शशांक बाब, आय हॅव एन एक्विजिशन ऑन यू. You are now representing, though you are representing your ward in Mapsa for the first time, but तुझी फॅमिली लास्ट 22 to 25 years म्हापशा तुम्ही कंट्रोल करतात. सो जे कितें म्हापशा चल्लें हाजे भितर तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? ना, म्हणूनच सर हांवें एट द स्टार्ट ऑफ दीस प्रोग्राम हांवें पयलीं माफी मागली की आमी रिप्रेझेंटेटीव तुमचे आसतना आमी खंय तरी कमी पडले. तुमकां एक सांगूंक सोदता की म्हाज्या वॉर्डान जावं म्हाज्या एरियान हे फ्लड लायक सिच्युएशन आयच्या पयलीं केन्नाच जावंक ना. ना, पूण म्हजे रिपोर्टर म्हाका सांगता पोरूय बी हो जो पळय कितें एरिया आसा त्या एरियेन अशेंच तरेचे लोट आयिल्ले उदकाचे ना. आमच्या एरियेन येवंक नासले. खोल्ली जी एरिया आसा ती रेग्युलरली अशी जाता. बरोबर. तेजें कारण कितें आसा, आमचें जें आमदाराचें जें घर आसा पळय तें इट्स एट द टॉप ऑफ अ हिल आनी तेच्या सकयल सगळी झोपडपट्टी आहा. आनी त्या झोपडपट्टीच्या आमदाराच्या घरा सकयल जी झोपडपट्टी आहा पळय थंय विदावट नियंत्रण सगळे एक्टिविटीज चालू आसता. लास्ट इयर आमी नॉट ऑन दीस टॉपीक पण लास्ट इयर कोण ड्रग्स घेवन सापडलो थंय, इलिगल एक्टिविटीज चालू आसता. तशेंच म्हाका दिसता की तांकां सपोर्ट हे सगळे एक्टिविटीज करपाक त्या भायर अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट विदावट सुवेज, टॉयलेट, बेसीक फेसिलिटीज जी आसता विदावट दॅट हे कोण ताका जर आपल्या घरा भायर जर दिसना तो बाकीचे अख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी कसो सांबाळटलो हो प्रश्न येता. म्हाज्या वॉर्डान हांव विथ प्रायड सांगू शकता की आमच्या वॉर्डान एक झोपडपट्टी एक चाल ना. लास्ट 25 वर्सां जाली आमी 95% टॅक्स कलेक्शन करता, पण आयज अशी परिस्थिती येयल्या म्हाज्या वॉर्डान की हांव 90% टॅक्स भरूनय आयज म्हाका गटराची कवर मागपाच्या खातीर गव्हर्मेंटा कडेन भीक मागची पडटा. न्ही, म्हाका एक सांग, तूं हांव जेन्ना तुका म्हणलें की तुमी 25 वर्सांत हो वॉर्ड किंवा म्हापशें शार तुमचे फॅमिली कडेन अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना हांव म्हणटा हें तुका एक लेगसी आसा. तुका राजकारण खबर आहा, तुका म्हापशा सिटी म्हळ्यार कितें तें खबर आहा. अशे वेळार म्युनिसिपालिटीन जेन्ना तुमी हो विशय मांडटात तेन्ना थंय तुमी थंय कामकाज चलपाक दिवपाक जायना. तुवें म्हणपाक जाय की आतां पावस येवपाचो जालो, तुवें कितें केलां, तुमचो मास्टर प्लॅन कितें सिटीचो. इन्सिडेंटली तुमकां आनी एकूय इन्फॉर्मेशन दिता की लास्ट 20 वर्सां जालीं म्हाज्या वॉर्डान जो निवडून येयला तितून म्हाजे फादर, तेजे मागीर आई, म्हाजी मिसीस आनी हांव आमी चौगूय ऑपोजिशनान आसा. चारूय टर्म जाले ऑपोजिशनान आसतनाय कामां करून घेवपाक येवपाक जाय न्ही. तेच म्हणूनच म्हणटा की आमच्या वॉर्डान हो इशू म्हाका केन्ना पयलीं हेज्या पयलीं जावंक ना. आयज तूं तुजें वॉर्डच न्ही, हांव म्हणटा म्हापशा सिटीन जेन्ना कितें घडटा आनी अशे तरेचो हुंवार येवंक शकता हाजी तुमी आवाज तुवें उठयला काय कितें. हांव आनी थोडे आमचे जे कावन्सिलर ऑपोजिशन आसा हे सोडून पयरच्यान आनी कोणूच उलयना. आमच्या आमदारान पयर काल म्हाका दिसता सकाळची मिटींग आपल्या घरान घेतल्या. इट इज नॉट अ ऑफिशियल जागा तेणें मिटींग घेवपाची आनी मिटींगेक तो कोणाक आपयता, PWD, WRD सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आपयता जे फाल्यां हांगासून ट्रान्सफर जातले. जे लोक थंय स्थानीक आसा, जे कावन्सिलर इलेक्ट जावन येयल्ले आसा, जावं खंयचे ऑफिसर त्या ज्युरिस्डिक्शना भितर रावता तेंच्या वांगडा तेणें मिटींग घेवपाक जाय. आनी आपल्या घरान न्हू,
तेणें भायर भोंवन कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव कितें चलता तें शशांक पळोवपाक जाय. बाब दोन पत्तींनी प्रश्न मांडूं येतात. एक म्युन्सिपालिटीच्या मिटिंगेनी मांडूं येता, दुसरें एजिटेशन करून मांडूं येता न्ही. जशें आतां सिसील बाय करता. सिसील बाब म्हाका एक बाय सांग, फाटल्या 5 वर्सांत पणजेन सतत फ्लड येता. एवरी टायम 5 वर्सां म्हणजे हांवें कमीच सांगलें. पोरूय फ्लड आयिल्लो, ताजे पयलीं फ्लड आयिल्ले. स्मार्ट सिटीचें काम सारकें जावना म्हणून स्वता बाबूश मनसुराद म्हणटा. तो म्हणटा ड्रेनेज वर्क सारकें जावना. पूण म्हाका एक सांग, पणजेचें सिटी प्लॅनिंग, ड्रेनेज मास्टर प्लॅन हाजेर केन्ना चर्चा पणजे महानगरपालिकेन जाल्या? आय वुडंट एबल टू कमेंट ऑन दॅट सर. कित्याक जे कितें चल्लां आतां आमचे पणजेन न्हू, लोकांनी भायर सरपाक जाय. आतां लोकांनी भायर सरपाक जाय अँड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक हो इशू स्मार्ट सिटीचो इशू आतां इट्स नॉट ओन्ली 1 year, इट इज ऑलमोस्ट नाव 5 years दॅट्स बीन गोईंग ऑन. आनी परिस्थिती अशी जाली की हुंय wherever you go and see there is kind of some sort of flooding. If you go to Miramar Circle, आयज पावस पडटलो थिंगा जंक्शनाचेर फ्लडिंग आसा. म्हजो क्वेश्चन तूं कित्याक आशिल्लो, म्युन्सिपालिटीन डिस्कशन कित्याक जावपाक जाय? बिकॉज दीस इज अ मल्टी फॅसेटेड एप्रोच ताका जाय. फॉर एग्जाम्पल फ्लड प्लॅन मॅनेजमेंट जाय, ड्रेनेज सिस्टम जाय, सस्टेनेबल अर्बन प्लॅनिंग, ह्यो तिनूय गजाली इम्पॉर्टंट जाय पणजे खातीर. Yes. स्मार्ट सिटी तो अभ्यास तुवें केला. स्मार्ट सिटीन भितर अशे तरेचें बाबा प्लॅनिंग जालां. सी जेन्ना ते सी वॉट हॅपन्स विथ द स्मार्ट सिटी प्लॅनिंग, जे कितें काम करपाक जाय ते करता. आर दे टेकिंग पीपल इन टू कॉन्फिडन्स? दे आर नॉट टेकिंग पीपल इन टू But they had taken meetings, no, earlier. Which to meetings, take- sir? Which No, meetings these are have all they take? these These meetings. are just- All meetings all which are meetings held by this BJP government are meetings between their friends. They True. call them and they have meeting. एकमेकांक शाबाशी दिता, बुके दिता आणि घरा चालले. तांकां they don't want detractors, they don't want comments, they don't want expert opinion. Experts जे असतात ते आपल्याच कोण फ्रेंडांक दाखयता आणि बसयता. This is not the way that you do planning can't of have the city. meetings like this, like how Shashank is saying that you have to have everyone into confidence. Even if they are in opposition, that is still your committee for your village. These are elected representatives. So you have to have collective discussions, and even when there are issues, sir, where people are into opposition, त्यांचे ऐकना. इश्यू चालूच हा. लायक हाव शशांक सेंग म्हाका भीक मागपाक जाय, कितें जाय जाल्यार अशें वाय परिस्थिती आसपाक जाय भीक मागपाक. अरे तो कायदो हा मेयराचो, कायदो हा सीएमाचो, कायदो हा सिसील परत हांव एकदां आमचो. उलयतां. हांवें केन्नाय पळयलां, तुमी एक 5 जाण एकठांय येतात, एज्युकेशन करतात. पणजेन जर सगळ्या लोकांक हो त्रास जाता, ड्रेनेज सारकी करूं ना. आतां पळय, ड्रेनेज आनी पावसाचें उदक वयर सरतलें लोक दुयेंत पडूं शकतात. Yes. फाटल्या वर्सा 18 जून रस्त्यार दुकानांनी हें उदक भितर आयिल्लें. सुवेज वॉटर सिवेज वॉटर सारकें मिक्स जाल्या सर. सारकें. सो अंदूय तेंच जातलें, कारण ताचे उपरांत कांयच जाल्लें ना, कांयच नवे बदल घडिल्ले ना. नो इट्स नॉट गोट हॅपन. आता 2 दिसूच पावस पडला. Yes. इट विल हॅपन अगेन अँड अगेन. अँड आमचे तालिगांव आतां आय वॉज ड्रायव्हिंग डावन, आमचे शेतान सारखे उदीक भरून आमकां आमचे शेतकार आतां ऑलमोस्ट हीप वेस्टाचेर उदीक पावला. अँड द वॉटर इज नॉट गेटिंग ड्रेन. कित्याक आमची क्रीक बॉन केला थिंगा एंडाक. ओ उदीक पासार जायना. इफ यू लूक ॲट द क्रीक, दे ताज विवांता हा आणि द होल क्रीक, थिंगा उदीक पासार जायना. इट्स ऑल स्टॅग्नेटेड. सो ऑब्वियसली तालिगांव जे नगालीचे उदीक येता, तालिगांवचे उदीक पासार जावपाक जाय, ते दर्यान वचपाक जाय. अँड देर इज नो रिलीज आउट सर. दिस इज वाय हो सांतिनेज पळय जो क्रीक आसा, बॉम्ब केला सर. सांतिनेज क्रीक. पूण ताजेर हांवें फाटले 1 वर्सान तरी बाबा कोणें कितें प्रेशर हाडपा जाय, लोक मुखार आयल्यात, सरकाराक सजेशन करतात, अशेंय कांय दिसूना. So people are coming forward, but the government is not ready to listen, nor is CCP ready to listen, nor is our panchayat. आता हांव पंचायतींक पडटा. एवरी टायम फॉर ग्राम सभा वी इन्फॉर्म की बाबा प्लीज लुक एट द क्रीक. It's black in color. When does a creek become black in color? When there's sewage being left. Correct. Is there inspection being done on that? Inspection काय करूंक ना. अजून पासून फ्रॉम 2011 जेन्ना सुवेजाचे काम चालू झालं, अजून ना वी आर इन 2025. सुवेजाची लायन अजून पासून कनेक्शन मेन लायन दिवंक ना लोकांक. ताका लागून दॅट्स इज वाय यू कॅन आस्क इवन द असिस्टंट इंजिनियर PWD, ती पासून म्हाका विचार सेसल तुमचो लोक कितें करता, बिल्डिंगाचो लोक सगळे सुवेज इट्स गोईंग थ्रू द रेन ड्रेन. एक्झॅक्टली. शशांक बाब, होच प्रश्न तुजे कडेन हांव येता. म्हत्वाचें म्हळ्यार सस्टेनेबल अर्बन प्लॅनिंग, सुसंगत शाश्वत अशे तरेचें प्लॅनिंग सिटीचें आसपाक जाय. तुमी म्हापशा खातीर असो प्लॅन तयार केला, विशेषतः मल्टीफेसेटेड अप्रोच. तातूंत भितर फ्लड प्लॅन मॅनेजमेंट आयलें, ड्रेनेज सिस्टम आयली, हाजो एक प्लॅन तयार करपाक, Yes. एवरी सिटीन तो प्लॅन तयार करपाक. हय.
ह्या जे प्लॅनिंग असता पळय तितून मल्टिपल डिपार्टमेंट्स आणि मल्टिपल जे अथॉरिटीज असतात ते येतात. तितून डेप्युटी कलेक्टर जे ऑफिस येतले, PWD, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, WRD, हे सगळ्यांनी वांगडा करून हो प्लॅन करपाक जाय. आता एक म्हापसा सिटीचो एक डावनटावन डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणून एक 10-15 वर्सां पयलीं एक फ्लोट केल्लो आनी तो प्रमोट जातालो. ताका बायपास कनेक्शन हायवेसून आसले, तशेंच आमचे मार्केट एरियाचे अपग्रेडेशन असले. पण प्रॉब्लम हितून कितें जाता की 2 गोष्टी सदांच कमी पडटा. एक म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हेजे मिनींग आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा पळय तांकां खबरूच ना हेजें मिनींग कितें. व्हेरी ट्रू. दुसरी गोष्ट जे आमचे इंजिनियर्स आनी जे डिपार्टमेंटल लोक आसा पळय तांकां कॉन्क्रीट घालच्या शिवाय आनी कांय कळना. सो ह्या खातीरूच हांवें सुरवातीकूच म्हटलें की बिल्डींग प्लॅनिंग आनी डेव्हलपमेंटाक तुमी जेन्ना रुल्स फॉलो करून बिल्डिंगेचे उबे करता तेच्या परिसरान सायडीक कितें जाता हेचेंय तुमी प्लॅनिंग करपाक जाय. ऑफकोर्स पर्कोलेशन ऑफ वॉटर इज अ बीग प्रॉब्लम. आयज तुमी झेवियर्स कॉलेज आमचे हायस्ट पॉयंट आसा, झेवियर्स कॉलेजाचे तुमी फूल परिसर पळयले जाल्यार पयलीं ओपन ग्रावंड आसलो, तसोच तितून रस्ते हे ते कमी असले. आतां तेंच्यांनी पार्किंग प्लॅटफॉर्म केला, तेजे वयर पेवर्स घातल्या. सेम परिस्थिती सकल पर्यंत जाल्या. सो वॉट हॅपन्स इज जी हाय लाईंग एरियाज इन असले म्युन्सिपालिटी आसा थंय जर उदकाचें पर्कोलेशन जायना, तुका आनी म्हाका परमिशन घेवन उदीक वाट सोडिना न्हू. वाट उदीक आपुणूच वयतलें. तशेंच सिसील बाय तुवें बी काल पळय जो दोंगर, विशेषतः आता ज्या पद्दतीन आता इमारती उभी जातात, बिल्डिंग्स उभी जातात, आनी पळयलो आल्तिनो सामको दुबळो जायत आसा. फक्त आल्तिनो न्ही, काणकोण धरून ते पेडणे मेरेन सबंद बार्देस डेव्हलपमेंट इतलो वाडला की सबंद दोंगराचेर इमारती आयल्यात आनी हे दोंगर हेज बिकम व्हेरी व्हेरी डेलिकेट, व्हेरी वीक सर, व्हेरी वीक. सो म्हाका सांग तुजे ताळगांव कितें परिस्थिती आसा, कारण इतल्यो बिल्डिंग्स आयल्यात. इट इज एज आय सेड सर की तालिगांव एक टिकींग टायम बॉम्ब आसा आनी जे परिस्थिती इट इज एज सर सेड दॅट इट इज नॉट गोईंग इन द यू नो the development is not for the people, but it's development for the elected representatives. कित्याक जे लोक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जे कोण एक्चुअली कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा ते तेंचेच मनीस आसा. लायक इफ यू गो टू सी आय गिव यू दिस प्रोजेक्ट, अनंतम प्रोजेक्ट जे चलता, रॉनी म्हणून एक मनीस आसा, तो जेनिफरा कडेन 15 वर्सां जालीं कामाक आहा, तो तेंचे वांगडार भोंवता. सो इफ ही इज द पर्सन हूज बीन इन्फॉर्म्ड दॅट बाबा ती माती हा ती काड म्हणून कशें तुमी दोंगर कातरता. अँड येस्टरडे इन जेनिफर टोल्ड हिम इन फ्रंट ऑफ अस, शी कितें केलां तुवें, सारकें ना सारकें ना, अँड क्वायटली ताका सांगता की हांवें आयकलां तें. सो दे हॅव रियलायज्ड ऑफ दॅट डिस्ट्रक्शन. ऑलमोस्ट 40 feet हाय तुमी दोंगर कातरलात आनी ते बिल्ड 3 crores फ्लॅटां दिवपाक लोकांक एट द रिस्क पुटींग द यू नो द लोकल विलेजर्स. ती वर्सां जालीं ती थिंगा सकला रावता. तुवें तांकां एक पासून चिंतून ना बाबा दे आर लायफ्स आर इन डेंजर. तांकां सारकी उदीक मेळना, सारकी लायट मेळना, तांकां टॉयलेटी ना सारके, आनी तुमी अशे परिस्थितीन तांकां ऑडली दवरला. आनी नाव विथ दीस एडड फियर आहा, दे आर नॉट गेटिंग स्लीप इन द नायट. म्हाका एक सांग, तूं एकल्यान झगडटा. आज आमच्या रिपोर्टराची टीम हे दोंगरार गेल्ले कडेन लोकांनी तांकां पेल्यान काडले, लोकांनी तांकां आयले, तांकां शूट करपाक दिले ना. वॉट इज दीस? हाजो अर्थ कितें की हेच लोक तूं जाका क्रिटिसायज करता तेच लोक फाल्यां परत जिखून येतले. तेच लोक अशे तरेचे जे कितें हेफाजत प्लॅनिंग आहा तें करतले, थंयच परत इमारती तयार जातल्यो. सो हातूंत भितर कांय बदल जावपाचो ना. नो सी यू नो पीपल जे आतां लोक पळयता, देर इज सम सॉर्ट ऑफ लिमीट एवरी वन वील हॅव. बट जेन्ना परिस्थिती तेंची आतां कितले लोक आतां उदिकाचेर पादिसेर आहा तालिगांवान, व्हडलेबाट आनी बोरबाट 50 days जाली आतां उदीक ना. आयदर दे आर बोरोईंग फ्रॉम समवन और दे आर टेकिंग आउट फ्रॉम द वेल्स और दे आर डिपेंडंट ऑन PWD टँकर्स. कॉल करीत आहा तांकां. द ग्रावंड वॉटर लेवल हॅज गॉन सो लो बिकॉज टँकरी टुडे एनी न्यू कन्स्ट्रक्शन दॅट इज जे परमिशन दितात तांकां PWDचे सप्लाय मेळना बिकॉज वी डू नॉट हॅव द वॉटर कॅपॅसिटी फॉर इट. So when you're building an infrastructure, you're building all the kind of complexes where your ground infrastructure is zero, you don't have water pipelines properly for all the people, you do not have electricity connections, you don't have new transformers, fluctuation zait ha, then sewage line is not connected. But you can see Talegaon has all building, but infrastructure is zero. This is such a unplanned Talegaon. This is
शशांक बाब तूं फक्त म्हापशें न्ही पूण म्हापसा इज द कॅपिटल ऑफ बार्देस अशें म्हणून Yes, आमचें yes. इनफॅक्ट कॅपिटल ऑफ सावथ नॉर्थ गोवा येस म्हाका सांग तुज्या बार्देसान पळय ज्या तरेचे डेव्हलपमेंट सद्या जायत आसा विशेषतः आसगांव थंय तर इट हॅज बिकम द टॉप एरिया फॉर ऑल इंडिया सगळं टॉप रेस्टॉरंट येदे व्हडले बिल्डिंग लोक जमीन काबीज करतात आनी नांव पेड्यार जालां आसगांवचें सो हाजेर तुजें लक्ष आसा काय ना कारण आमी तुजे कडेन लक्ष पळयतात पळय लक्ष आसपाचें आनी हेचे कांय सोल्युशन काडपाचे हे दोन एस्पेक्ट्स आसता एक म्हणजे आमी जो आवाज काडटा हांव काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा फॉर ऑलमोस्ट 4-5 इयर्स ह्या एंटायर पिरियडान आमी खूब फाटी हे इशू काडल्या प्रॉब्लम कितें जाता सद्या न्हू सेटलमेंट हे सगळ्यान वर्ड ऑफ द डे जाला आमी कोणाचो इशू घेता कोण त्रासान पडला ताका कशें तरी सेटल करून थ्रू पुलीस जावं पयशे दिवन तो इशूच काबार करपाचो हितून एक्सपर्ट सारकी करंट आमची गव्हर्मेंट जाल्या सो जो मनीस ऑलरेडी त्रासान आसता ताका सस्टेनूच करपाक जायना ताका तुवें हाडून थ्रेटन केलो ताका तुवें एकदाचो सेटल केलो कितें तरी पयशे दिवन तो इशू बंद करपाक जावं कोण तरी एकट्याक फॅमिलींतलो गायब केलो 8 दीस हीच सिस्टम करून तेंच्यांनी हे आवाज सगळे कडेन बंद केल्या बट दीस डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम आपली पयली म्हणजे आमच्या गव्हर्मेंटान सीएम जावं आमदार जावं सगळ्यांनी एडमीट करपाक जाय की प्रॉब्लम आमी प्रॉब्लमूच एडमीट करपाक रेडी ना. कितें जाता तूं जेन्ना बीजेपीचेर आरोप करता हांगा बीजेपी वालो कोण ना ताका डिफेंड करपाक बीजेपीचो कोण केन्ना न्यूज हांव तुका एक प्रश्न करता असो की तुमी काँग्रेस किंवा हेर पार्टींनी एजिटेशनाचेर मोडार वचून लोकांक जागृत करपाक तुमकां अपयश येना तुमी फक्त प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतात आनी बातमी छापून हाडटात लोकां मदीं वचात लोकां मदीं काम करात लोकांक पेटयात हें जें बीजेपी करून बीजेपी पावराचेर येतली तुमकां अशें करपाक अपयश येता ताका लागून हांव म्हणटा अशें की गोंय जें पळय काबार जावपाक पावलां हातूंत भितर दोगूय जाणांचे हातात बीजेपीचो जर आसा जाल्यार काँग्रेसीन ताका ओगी रावन प्रोत्साहन दिलां हे हांव मान्य करता की थोड्या गोष्टीन इनफॅक्ट डिस्ट्रक्शन थोडें जालें आमचें एनवायरमेंटचें जावं तितून सगळेच पार्टी जे कोण पॉलिटिक्सान आसा लास्ट कितलीं वर्सां सगळे इनवॉल्ड आसा पण ही जी परिस्थिती आयची आसा जी थ्रेटन लोकांक करता जे लोकांक घरांसून भायर हांव म्हापशेचें आयज तुमकां एक उदाहरण सांगूंक सोदतां आमच्या वॉर्डान एका टायमाक म्हाका याद आसा की आमी 20-25 जाण कॅम्पेनिंगाक भोंवताले लास्ट इलेक्शनाक हांव आनी म्हाजो फादर दोगूच जाण भोंवल्या आतां हे रिजन अशें न्हू की लोक म्हाज्या वांगडा ना म्हणून हांव तांकां आयडेंटिफाय करपाकूच दिवंक रेडी ना कित्याक जे लोक म्हाज्या वांगडा भोंवता तांकां टार्गेट करपाचे तेंच्या अगेन्स्ट कंप्लेनी घालपाच्यो तेंच्या अगेन्स्ट तेंच्यो लायसन्सीस कॅन्सल करून घेवपाचे हे हॅरेसमेंट चालू हो हॅरेसमेंट काँग्रेस आसतनाय जातालो हो हॅरेसमेंट जेन्ना जाता स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाय करता काँग्रेस पार्टीन असलें करूंक ना ऑन द रोड तुम्ही लोकांचे प्रश्न मांडटात पण लोकांचे एक लक्ष आसा न्ही सिसील बाय रस्त्याचेर लोकांचे प्रश्न घेवन लढटा अशे दुसरे पक्ष दिसती पडनात बिकॉज दिस टायम आय एम सो हॅपी सर कित्याक जेन्ना तो इशू जालो 3:30 at around 3:30 this landslide has happened and from 3:30 the villagers have been calling the local punch member the sarpanch no one has been answering the call at around 5:30 I saw somebody status saying Are, where is this happening and I got to see it's Orchard and then I suddenly got 2 calls from the local villagers saying that Cecil Masha begin yo म्हणून आम्ही सारखे त्रासाना now at that point of time when I reached at 6 o'clock where was the MLA where was the punch member from 3:30 to 6 o'clock no one had reached there I called up the flying squad because I saw the hill cutting I called up the collector and I said please either you come down ma'am or please send a deputy collector then they came in till 7:30 MLA didn't come she came in at around 8:50 PM in the night and after that you saw what happened sir because we were documenting everything and after documenting she doesn't want anyone to record her what is there to hide if you had to do something good I would have appreciated you but you put your hand you told your bouncer punch member Sydney to push that other young boy to stop and snatched his phone away and put him into trouble over there a youth like that who's trying to document the whole thing you're raising your hand on top of that you being an elected representative Jennifer Monson you raised your hand on me you pushed me असले आमचे बीजेपी आमदार
यू आर टेकिंग गुंडागिरी दादागिरी कसे नाही, इट्स लाईक द न्यू यूपी ऑफ डोंट ब्लेम एनी पॉलिटिकल पार्टी और रुलिंग पार्टी I will blame Why sir. not? Why not not, blame sir? them? हांव तूं कित्याक म्हणटा They are to blame. No, no, They are हांव- a हांव majority कित्याक for 15 years. हांव इतल्या They are to blame. नाही शशांक Because बाब they are- किंवा सिसी they have हांव been तुमकां given इतल्या खातीर tickets म्हणटा in number of तांकां- times. हांव तुका इतलें कारण हे लोक परत परत जिखून येतात जी पार्टी रुलिंगान आसात थंय ते वतात परत तुमचे परत फाल्यां जिखून- काँग्रेस जर परत पावराचेर परत येवपाक जिखून जाय, येता म्हणूनच तांकां दम येता असले बिहेवियर Exactly. करपाक पूण शशांक लोकांनी काढून भायर मारपाक जाय शशांक बाब तांकां. फाल्यां काँग्रेस पावराचेर येता म्हणून कळत जाल्यार ते फाल्यां परत काँग्रेसीन येतले हो debate- तुमी तांकां भितर घेतले तुमी तांकां अशाच तरेचो डेव्हलपमेंट करपाक दितले तुमचे कडेन ऑल्टरनेटीव प्लॅन कितें आसा ऑल्टरनेटीव प्लॅन ऑल्टरनेटीव प्लॅन सिसील नाही, The तुम्ही main एक thing is we need somebody who doesn't have criminal records. We need somebody who is fighting for the people. We need somebody who has a vision to safeguard our village. नाही म्हाका our तू Goa. सांग ह्या आता परत आता पावस येवचो जालो प्री मॉन्सून शॉवर्स फक्त 2 दीस पडले गोंय उदका सकयल गेलें आता प्लॅन सांग पावस येतकीर आनी कितें जावं शकता I think so with what the destruction that has already been going on and our ministers giving permissions left, right and center to destroy the land. See, God is watching and also Mother Earth. You cannot fool around with Mother Earth. जे तुम्ही कितें करता न्हू सगळे भायर सरता आतां जे म्हापसान फ्लडिंग जाला जे आमचे हिंगा तालिगांव लँडस्लायड जाला आनी जे आमचे सगळी जे फिल्ड्स आहा आतां ऑल आर फार्मर्स आर सफरिंग हू हॅव ग्रोन देअर व्हेजिटेबल बिकॉज दिस हॅज बीन एन अर्ली प्री मान्सून दॅट हॅज हॅपन हू इज गोइंग टू कवर दिस डॅमेजेस देर इज अ डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून एक कमिटी केल्या हुंय हा ती कमिटी No, there is no disaster management authority. It is only a disaster. इट इज ओनली अ CM had announced 60,000 rupees for grade B municipalities. तुमचे एक गटर 100 मीटर बांधपाक तुम्ही 25 लाख घेता. That is what the rate is of the PWD. And to do the desilting, you are giving 60,000 for a whole municipality. Divide that by 35,000 residents of Mapsa today. 2 रुपयापासून एका मनशाक तुम्ही एलोकेट करिना. झाडां कापून घेवपाक सगळे करपाक Very एका दिसाक JCB लावपाक 15,000 रुपये लागतात. 15,000 रुपये जर तुमकां डिसिल्टिंग आणि ह्या कामाक लागता जाल्यार तुम्ही 60,000 रुपये कितें इज इट जोक दॅट यू आर अलॉटिंग शशांक- 60,000 शशांक रुपीज नार्वेकार तुका हांव म्हजो निमाण प्रश्न करता 2,000 रुपया घेवन मतदान करतकीर हें अशें जाता 100% आतां हाका जाप कशी दितलो घेऊ नका पब्लिकाक फक्त सांगूंक सोदता की ते 2,000 तुम्ही तुमचे 5 वर्सां वेस्ट करता जो मनीस तुमकां सर्वीस दिवपाक रेडी आसा जो टायम टू टायम तुमचे कडेन अवेलेबल आसता तसल्या मनशाक दियात सगळे जाती धर्माचे सगळे जे बाकीचे क्रायटेरिया आसा ते सगळे सोडून दियात आणि फक्त फोकस करात की कोण तुमकां सर्वीस दिवपाक तुमच्या थँक्यू वांगडा ready हांव आसता. सिसील बाई तुजे कडेन येता म्हाका तुजे कडेन निमाणें वर्ड जाय लोक चळवळ आज मेन मुवमेंट गजाल जावपाक जाय पार्टी खंयच्याय पावराचेर येवं लोकांनी उठून उबे रावपाक जाय अशे तरेचो विकास आमकां जाय अशे Yes. तरेचो विकास आमकां नाका तुजे म्हाका जाप जाय आय थिंक सो सगळ्या लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता की आमी सारके गोंयकार हा जाल्यार न्हू आतां आमी उठपाक जाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक जें चल्लां आमच्या गोंयान हें सारकें ना एज अ वुमन माय सेल्फ एंड एज द फ्युचर जनरेशन नीड्स टू सी गोवा हाव इट वॉज ऑर रिटेन वॉट इज देर इट इज आर ड्युटी एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केअर ऑफ इट सो मागता तुमकां की हे जे इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह हा जेन्ना इलेक्शन जातले जे तुमचे दारार येतले तुम्ही इचारात तांकां बाबा तुम्ही हे 5 वर्सां या 10 वर्सां या 20 वर्सांनी तुम्ही कितें केलां लोकां खातीर थँक्यू सिसील बाई तुम्ही लोकांक प्रश्न विचारात तुम्ही तुमच्या आमदाराक विचारात तुम्ही तुमच्या मंत्र्याक विचारात तुम्ही सरकाराक प्रश्न विचारात इल्ल्याशा पावसान गोंय कशें बुडटा आनी परत जर तें गोंय बुडलें जाल्यार आमी तुमकां धडो शिकयतले तुम्ही सिसील बाई आनी शशांक तुम्ही दोन्ही आमच्या कार्यावळीन आयिल्ले आनी तुम्ही तुमची मतां उक्तावपाचो प्रयत्न केला म्हाका दिसता ही तुमचं तुम्ही जे कितें उलयल्यात तर लोकां मदीं पर्क्युलेट जावपाची गरज आहा आमी त्या लोकां मदीं पावयतले तुमी ही कार्यावळ लोकां मदीं धाडात येस परत एकदा तुमकां दोगी जाणांक धन्यवाद दिता पळयत रावात गोमंतक TV